माडाक कल्पतरू म्हणटात, कित्याक तर माडाचो शेकान शेक वापर करपाक मेळटा। देखून नाल्ल हो संवसारभर खूब महत्वाचे फळ मानतात। नाल्लाचो वेगवेगळ्या तरेन वापर करप भोव गरजेचे। मंगळारा टोंका पणजेच्या कृषी भवनात संवसारीक नाल्ल दीस मनयलो। अंदूची थीम सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर प्रेझेंट अँड फ्युचर जनरेशन अशी आसा। कृषी भवनाचो संचालक नेविल अल्फान्सोन सांगले। पळयात पुराय बातमी। आयज आमी वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट केला। थ्रूआउट दी वर्ल्ड तो सेलिब्रेट करतात 2 सप्टेंबर और 2 सप्टेंबर विदीन 4-5 डेज करतात वेगवेगळ्या राज्यांनी। आयज आमी तो गोंयांत वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट केला। तो थीम जावन आसा सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर प्रेझेंट अँड फ्युचर जनरेशन। आता कोकोनट सेक्टर हो इम्पॉर्टंट सेक्टर इन द कंट्री, नॉट ओनली इन गोवा, इन द कंट्री इटसेल्फ। कित्याक आमच्या भारतांत कोकोनटाक खूब म्हत्व आसा आनी आमची परंपरीक पीक ती। पयलीं आमी लोक कोकोनट तेलाचो खोबरेलाचो खूब वापर करताले। आतां मागीर कमी जावपाक लागले, मागीर ते सनफ्लावर येयली, सॅफ्लावर येयली, मागीर वेगवेगळे वेजिटेबल्स ऑयल येवपाक लागले, तेन्नाच्यान ते कमी जावपाक लागले। पूण ताचो वापर कॅनॉट कंपेर कोकोनट ऑयल विथ अदर ऑयल, कित्याक कोकोनट इज व्हेरी न्यूट्रिटिव्ह ऑयल। ताचेर मेडिकली खूब बॅड इफेक्ट, बॅड प्रोपोगंडाय जालो, बिकॉज कोकोनट फार्मर्स हांचे लागीं इंडस्ट्री नासली। वेरएज वेन दोज पीपल केम, कोकोनट सॅफ्लावर इंडस्ट्री तेंचे आपले प्रमोट करूंक लागले आनी कोकोनटाक प्रमोट करपाक तितली जायनासलें। पूण भारत सरकारान थ्रू कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड ही जी प्रोसेस आसा, हो जी अवेरनेस प्रोग्राम इम्पॉर्टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल इन आवर डेली डायट कितलें इम्पॉर्टन्स लोकांक सांगून दिलें। ताका लागून आतां सवका गोंयांतूच न्हय, गोंयांत केरळांत भरपूर प्रमाणांत खोबरेलाचो वापर जाता। गोंयांतूय ताचो वापर आतां वाडपाक लागला। ताका लागून खुबशे लोक खोबरें करून विकतात। सो हें प्रेझेंट जनरेशन आसा, ताका तर आमी तिगून दवरतले जाल्यार आमकां सरकाराचोय सपोर्ट जाय, शेतकारांचो सपोर्ट, बट मोर इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कंज्युमराचो सपोर्ट जाय। जे आमचे सिटिजन्स आसात तांचो, कित्याक ते शेतकारान कितलेंय पिकयलें ताका तर बाजार मेळना, तो खावपाक जर तर लोक ना जाल्यार शेतकार पिकोवंक वेचना न्हय म्हूण ताका प्रेसूय मेळचो ना। सो म्हजो उलो आसा हेच्या दिसाक आमच्या गोंयकारां लागीं कोकोनटाचो वापर डेली जिवितांत करूंक, ताचे इंडस्ट्री जी आसा, कोकोनट तेल आसा, खोबरेल आसा, कोपरा आसा, हांचो वापर करूंक। इतलेंच न्हय खोबरेल आनी कोपराच न्हय, पूण कोकोनटांतल्यान आमच्यांनी व्हॅल्यू एडिशन करून, कोकोनट डायवर्सिफिकेशन करून तर आमी ताचो वापर केलो, शेतकऱ्यांक खूब फायदो मेळूंक शकता। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।